गोंयच्या क्रिस्तांवांची 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां. गोंयांत आमच्या एक म्हणणी आसा, क्रिस्तांवांची 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां. ही वोपार कसलीच जायत आयकूंक पासून फकाण दिसता. नेणार पुर्वजांची म्हटलेली जाणवायची उतरां. गोंयचे क्रिस्ती पोजीक ह्या फेस्तांतल्यान कितें मेवलां? फेस्तां करून क्रिस्तांवांक कितें मेवलां हो एक व्हडलो प्रस्न. जिव्या देवाच्या नांवान फेस्तां करतात करून व्हडलो खर्च. 9 दिसांची नोवेनां करून वेस्पराक मारतात व्हडलो फोग. पूण कोटा फेस्ता दिसा देवाक वाकणूक विसरतात लागून फॅशनीचो रोग. फॅशनीचो रोग लागलेलो मनीस इगोर्जेंत देवाक वळखूंक पावना. फॅशनीचो रोग लागलेलो मनीस आपल्या जिवाक मान दिना. देवाच्या नांवान देवाच्या घरांत मनीस गोरवान आनी आपलेपणान चलता. कित्याक उपकारता फेस्तां करून जोरी तर आमचें ओत्मीक जिवीत संकश्टाक सांपडलां? ओत्मीक संकश्टाक सांपडलेल्या मनशाक सोडूंक जेजू खुर्सार मेलो आनी मोरच्या आदीं जेजून सगळ्या संवसाराक खुर्सार बक्षिलो. पूण ताचे आदीं देव शिसांचो चाकर जावन पांय धुवन उमाव घेतलो आनी ह्या वरवीं 12 शिसांक घेवन जेजून बोक्षण्याचो योद देवाक भेटयलो. बोक्षण्याचो योद जेजून भेटून देव बाप खोशी जालो. अब्राहम, जाकोब, दावीद पुर्वजांचे भेटेचो देवाक उगडास आयलो. पोरमोळ नितोल रोगताचे भेटेचो बापान खोशेन स्विकार केलो. कारण निर्मोल आनी नितोल पातोक नासलेले बोलयेचे भेटेचो देवाक मोग आसलो. मोग मनशाचो देवाक आसलो देखून आपल्या पुताच्या रोगतान इग्रोस तापली. 12 शिसांक घेवन आपल्या पुताची संवसाराक मिसाची भेट परगटली. 12 शिसांच्या निर्मोल रोगतांतल्यान देवान आपली क्रिस्ती पोरजां वाडयली आनी हीच क्रिस्ती पोरजां आयज निर्मलपणान देवाक फॅशनीच्या नांवान इगोर्जेंत वाकणूंक विसरली. वाकाणणी फावो ते परी देवाची कोर मनशां मिसांत, गोरेब्यांत आनी समाजांत काळजांत थावन माथेवाचें शुभ वर्तमान 13व्या आवेसोर देवाचें उतर सदांच वाज मनशां बावडटान. वाकाणणी फावो ते परी देवाक ना जावन मनीस भोगता मिसांतल्यान आपल्या जिवितांत. कारण गोंयचो क्रिस्तांव फकत 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां करूंक उरलो देवाच्या नांवान देवाक दिनासतना मान. आनी आतां 9व्या वर्सांत जानेराच्या म्हयन्यांत सुरू जातली बागयोन जुजे वाजाची नोवेनां आनी शेवटाक डिसेंबराच्या म्हयन्यांत निमाण्या सातोल्यांत जातली जेजूच्या जल्माच्या येण्याची नोवेनां. तशींच वर्सभर आमी करतलीं उरलेल्या भाग्यवंतांची नोवेनां आनी फेस्तां. जिवीत आमचें भाग्यवंता भाशेन जालां वा ना तें आमकां पडोंक ना. कारण आमकां त्या भाग्यवंताच्या कश्टांच्या कुस्तार मारूंक जाय मौजा आनी आमकां आमच्या पुर्वजांची सांबाळूंक जाय परंपरा. हाकाच लागून गोंयच्या क्रिस्तांवांक जाय 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां. गोंयकारांची फेस्तां सोबना सोरो घरान नासतना आमी फेस्तांक सोरो पियेतांवची ती नासतना आमी करता वाजनेरी सोऱ्याच्या नादार आसतना फेस्ताच्या नांवान देवाक अपमान करता पुर्वजांची सांबाळतना परंपरा.